Yes, sister, start. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. बहुमोगड्या बाप्पा, जेजूच्या पवित्र नावान पवित्र आत्म्यान आमकां एकठांय केल्या त्या वेळार एक आमच्या भाव भयणाच्या तोंडांतल्यान बापाक महिमा दिवंक. कित्याक आमकां आमच्या वरवीं आमच्यान कांयच करूंक जायना पवित्र आत्म्याचो आदार नासतना. पवित्र आत्मो आमचे भितर जी येता आनी पवित्र आत्मो तूच आमच्या तोंडांत तुजीं उतरां घालताय. कित्याक तुवें म्हटलाय पवित्र आत्म्या उलयतली ती तुमी न्हय, पण तुमचो बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. पवित्र आत्म्या, हे वेळार आमी तुका आर्गां दिता की जे सगळे आमच्या भाव भयणाच्या तोंडांतल्यान तूं उलयतलय आनी तूं हाजीर जाताय त्या उतरांतल्यान. कित्याक बापा आमचे वस्तुंगेंतल्यान आमच्यान कितेंच करूंक जायना, तुजीच गरज आमकां. आनी तुवेंच आमकां तुजे उतरां हाडल्यात आनी तुजी मोगाची वडोवक तुवें आमकां दिल्याय. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार आमकांच आमी तुका समर्पण करता. आमची उतरां बापा हांव तुज्या हातांनी घालता. आमी कशें उलोवंक जाय, कसल्या उतरांनी उलोवंक जाय ती तुजीं उतरां तूं आमकां घालतलो ह्या वेळार. आनी आमी तुका सगलीं ह्या वेळार तुज्याच नांवान आमी तुका आर्गां दिता, तुका वाखाणटा आनी तुका दिन वाचता. हे मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. आमेन, आमेन, आमेन. Amen. Amen. So, Jonina, testimony. Testimony. Praise Jesus. गेले त्या विकान म्हाका थर्सडेचे हांवें कितें हायलोलें तें हायलें आनी म्हाका सकाळीं म्हणल्यार म्हाका ते त्रास जावपा लागले आनी मोकोडेन सारकें कितें जाता म्हूण म्हाका कळना. मागीर वॉशरुमान गेलें, वॉशरुमांतल्यान येयलें, परत म्हाका आनी 3 पावटी वॉशरुमान वयचें पडलें आनी आतां म्हणलें जेजू तुवें म्हाका अधिकार दिला, ह्या वेळार हांव तो अधिकार घेवन उलयतां आनी हांव सांगता तूं म्हाका कितें जावंक दिवचो ना, पूण तूं म्हाका ऑफिसा व्हरतलो आनी हाडटलो म्हणून. आनी हांव तुज्या उतराचेर विस्वास दवरतां कित्याक तुवें म्हाका तुज्या उतराशी हाडला आनी तुज्या उतरां वडोवक दिल्या आनी हांव हे वेळार झुजतां. हे वेळार मोकोडेन जायना, पूण तूं म्हाका कांयच करूंक दिवचो ना आनी हांव अधिकार घेता हे वेळार जेजू तुज्या नांवान म्हणलें हांवें. आनी 2-3 मिनटां हांवें थंय उलयलें आनी हांव रावलें आनी मातशें वखदान मुगे हजबंड म्हणूंक लागलो म्हाका तूं फार्मासी वच आनी टॅबलेट कितें घे आनी वच. हांवें म्हणलें ह्या वखदां सकाळीं फुडें फार्मास ओपन जाता म्हणलें 8 चोय जाल्यार वाटेर आहा ओपन, पूण हांव वचोना. हांवें म्हणलें जेजू हांव उलयलां तें घोडोन येवपाकूच जाय कित्याक हांव तुजेर विस्वास दवरतां. तुवें म्हाका उतर उलय म्हणलां हांव उलयलां, आतां तें तूं घडोवन हाड. म्हणटरी हांव फार्मासी वचोना, हांव सोमतें काडलें, बस स्टँडाचेर बायक दवरली आनी मुगे ऑफिसा गेलें. आनी ऑफिसांत दीसभर हांवें काम सगलें बरे भाशेन केलें आनी घारा जेजून म्हाका बरे भाशेन पावयल्या खातीर हांव आर्गां दितां. दुसरी टेस्टिमनी म्हजी, हांवें एक फॅमिलीक तेंच्या एक भुरग्याक हांवें देवाचो उतर दिलो जायतीं वर्सां पयलें, पूण तेन्ना तितली म्हाका उतरां येनासलीं, पूण हांव तांकां बायबलाची ओडोक दिवन एक पावटी येयलो तांकां 6 वर्सां हाटी बिफोर कोवीड. सो आनी मागीर ते फॅमिलीची खबर ना कितलीं वर्सांनी तेणें म्हाका पयर गेले त्या विकान म्हाका तेणें फोन केलो आनी तें उलयता आसतना पळय इतलें उलयलें, सगलें पवित्र आत्म्याच्या उतरांतल्यानूच तें उलयलें आनी हांव म्हज्या दोळ्यां सगलीं भरलीं दुकां. I mean, you are crying. I mean, why? Because the way she was and now the way she spoke, there was a vast difference in them, in her, this family's daughter. आणि
आनी जॉनिना म्हणा लागले आपूण चेंज जाली म्हणा लागले म्हाका जेजून बदलून हाडली म्हणा लागलो आनी म्हाका सारकी दोळ्यांतल्यान म्हजी सारकी दुकां 2-3 दीस तेणी म्हाका सेगीत कॉल केले आनी म्हाका इतली खुशालकाय अशी जेजू हे भुरग्यान ओडकोन गेलो म्हूण जेजूक पवित्र आत्म्याक आनी सगळी देवाची ओडूक तेच्या ओतम्यान देवाचें उतर तेका मेळ्ळें आनी कोणी तरी तेका तें उतर आनी दिलें तेंच्या गांवांतूच म्हापशे ते सायडींतल्यान पोरवोरी आनी तें आतां इतलें हुशाल घरांत तेगे चेडूं पासून येयलें उतरा कडेन आनी आतां तीं सगळीं कुटूंब देवाच्या उतरान आहाय म्हूण म्हाका एक व्हड खुशालकाय कित्याक देवान ती बी गायलो ती केन्ना सोडून दिवना पूण हुंयच्यानल्यान कोणा वरवीं आनी वरवीं त्या भुरग्याक देवा उतर मेळ्ळें आनी कुटूंब सगळीं मोगान कित्याक तेंचे ह्या कुटुंबांत जायतीं वादळ मोडां आहलीं काजारी घोराब्या वयल्यान आनी दुसरे हे जायती राटावडी तेंचे आहलोले जिवितान वयर सकयल आहली ती पूण जेजून तेंचे सगळीं मिटोवन हाडलें करून घडोवन हाडलें आनी बदलून हाडलें आनी हो घोराबो आतां मोगान आनी शांतीन आनी जेजूच्या उतरान जियेता आर्गां जेजूक तिसरी म्हजी टेस्टमनी म्हजी घोराची नॉय घर बांदलोलें आनी हांवें म्हजी टेस्टमनी दिल्या तरी सिस्टर मारिया म्हणून लागली म्हाका ती टेस्टमनी तूं परत दी सो मुगे घोराची टेस्टमनी म्हणल्यार म्हजो घोव म्हणूं लागलो आमी लुगार घेवया केन्ना तें आतां 2021 23 ना 20 लुगार घेवया म्हणून लागला हांवें म्हणलें आमकोडें लुगारू आमको आनी घर बांदूं जाता आमको घर बांदूं जायना म्हण तरी पूण फोन येयला सो सिस्टर म्हणली आमी मुगे घोये सॉरी म्हाका सिस्टर फोन येता कॅन्सल कोत्ता राबा हॅलो प्रेज जिजस मुगे घोव म्हणूं लागलो म्हाका आमी एक लुगार घेवया म्हणूं लागलो हांवें म्हणलें लुगारू म्हणलें लुगारा पयशे जाय कितले तर हांव तुका कितें आहा जाल्यार पयशे पळय म्हणूं लागलो हांवें मागीर GPFांतले पयशे काडले आनी मुगे घोवाको दिले आनी ते घोवाको दिले आनी तेणें कितें केलें आनी तेका कोणें सांगलो एक कडेन अमको कडेन लुगार आहा आनी जायते जाण घेवूं सोदताय तर आमी मुखार सरया म्हणून हांवें म्हणलें आमकोडेन जातोलें इतले पयशे लुगार घेवपाक आनी मागीर लुगार घेवपा पयशे इतले जाय मागीर घर बांदपा आनी पयशे जाय तरी हांव ओगे रावलें हांवें कांयच जाप काडूना तर ते पयशे दिवपा त्या मनशा वचचे पयलें आमगे एक स्पिरिच्युअल भयण हेका सिस्टर बेंगलोर आसता ती आतां ती भायर आहा तर तिका हांवें फोन केलो आनी तिका सांगलें सिस्टर म्हणलें मुगे घोवा लुगार घेवं सोदता तर हे पयशांचे म्हणलें मातशी मागणी करुया आमी तिगांय मेळोन आनी त्या मनशा ओनरा व्हरोन दिवपा ओके सिस्टर म्हणूं लागली आनी तिणें व्हिडियो ओपन केलो आनी ऑन केलो आनी पयशांचेर आनी आमी तिगांय हात धरून ते दोगांय आमी घोवान गेले आनी दोगांयनी हात धरले आनी तिणें मागणी केलें आनी ते मागणी केल्या उपरांत हांवें वयलें मुगे घोवान वयलें आनी ते पयशे ते ओनराक दिले जालें म्हणटू आनी मागीर 2024 मुगे घोव मार्चा म्हयन्यांत रिटायर्ड जालो तो रिटायर जाले उपरांत मुगे घोव म्हणूं लागलो आतां ऑक्टोबर 2024 आमी घर बांदया
हांव ओगे रावल्या हांवें कांयच जाप काडूना म्हणल्यार हांवें जेजूच्या हातीन घायलें जेजू हें आतां सगलें हांव तुज्या हातीन घालतां मोकोडेन आमकोडेन कितकून करूं जाय कशें करूं जाय तूं म्हाका आदार दितलो कित्याक म्हजो घोव मुखार सरला तुज्या आदारान कित्याक पयशे दिता आसतना पयलीं आमी जेजूचें नांव घेयलें जेजूच्या हातीन घायलें जेजूच्या मागण्या उपरांत तें आमी मुखार सरलीं करूंक तर आतांय जेजू कोत्तोलो म्हणोन आमकां खात्री आसली सो घर बांदूं जाय म्हणटकच आतां कशें कोत्तोली जेजू कोणें म्हाका एक प्रेयर धाडलें सडनली मुगे मोबायलाचेर एक प्रेयर येयलें बिल्डींग अ हावज म्हणोन फॉर बिल्डींग अ हावज तें दिसतूच म्हाका तें मेळ्ळें आनी हांव तें वाचलें उपरांत हांवें मुगे मिस्टराक सांगलें पळय एक बरें म्हाका प्रेयर येयला आमी हें प्रेयर कोरया सोद्दां चुकोय नासतना रातचें आमी तेस केले उपरांत प्रेजीस वर्शीप केले उपरांत बायबल वाचले उपरांत आमी हें मागणी कोत्तालें हांव आनी म्हाजो घोव दोगांय बसून एवरी डे चुकोय नासतना सारकें हें मागणी कोत्तालें आनी तेजेर सगली भाशेन बरयलो हांव जमीन मागणी करपाचें मागीर घर बांदून वण्टी जाली म्हणटकूच आनी कंप्लिशन ऑफ द हावज जाली म्हणटकूच हे सगळे स्क्रिप्चर्स तेजे आहलोले आनी तेजे समजोणी आहलोली त्या स्क्रिप्चरांची तर हें आमकां एकदम बऱ्या पडलें आनी आमी एवरी डे तें म्हणटालीं ते स्क्रिप्चर्स तें केले उपरांत मागीर सकाळचो म्हाजो मिस्टर हांव ऑफिसा वयचे न्ही पयलें तो लुगराचेर येतालो त्या प्लॉटाचेर येता तेन्ना हांव सदांच दोगांय आमी बसून मागणी कोत्ता जेजू हे कॉन्ट्रॅक्टर हांव तुज्या हातीन घालतां हे बांदपी येतोलो तेका घालतां ते लेबरर्स येतोले मागीर जे वस्तू थिंगां लागताय रेंव माती चिरे सगळें कितें लागता त्या जाग्याचेर आनी मनीस येतोले त्या वावराचेर तितल्यांकूय हांव पवित्र आत्म्या हातीन घालतालें आनी मागणी कोत्तालें आनी मागीर मुगे घोवा धाडटालें तेजे पयलीं हांव तेका केसो वोसों दिनाहलोलें पूण जेजूच्या हातीन घायली उपरांत तो भायर सोत्तालो हे भाशेन सगलीं घडोन येयलें आनी घर ऑक्टोबराचे 2025 रेडी जाली उपरांत हांवें मुगे बाय म्हणूंक लागलें आतां मामा आपणागे बर्थडे न्हू 31 ऑक्टोबर आमी ते दीस कोरया पूण भितरलीं काम उरलोलें आमचें जायती जावपाचें तेजे फाटल्यान कोडेन पयशे नाय जाले पूण हांव कोणाच्याच मागोंक फुडें सरोना पूण हांवें फकत जेजू उलो मारलो जेजू म्हाका एकूच आदार आहलो म्हणटाय तो हांव रावतालें तें फ्लॅट विकपाक आनी ते पयशे घेवन फुडलीं मुगेलीं कामां करपाक म्हणटोरी आमी मुगे बाबान काडलें आनी तें फ्लॅट विकपाचें मुखार सरलें पूण 4-5 जाण येवन गेले पूण कोणेंच वय ना म्हणोना पूण आमी कितलीं हें अशें करून बेजार जावं नाय पूण ओगे हेणें जेजू आमकां तोंड बंद करून आमकां आदार दितालो तरी आमी कांय फ्रस्ट्रेट जावं नाय कित्याक होपना कित्याक येयना अशें करून कांयच आमी एक तोंडांतूं आमच्या कोणाचेंच उतर भायर सरोंक ना पूण ओग्गी रावलीं मागीर जालें की हांव उसगांव गेलोलें ते एका रिट्रिटार थिंगां ब्रदर जॉन्सन येयलोलो आनी तेणें तें ग्रोनिंगा वयल्यान तें आमकां शिकयलोलें सो मडगों एक दीस ब्रदर जॉन्सन येयलो तेन्ना हांवें ब्रदर जॉन्सना म्हणलें ब्रदर हांव फ्लॅट रावता तें विकूं सोदतां कितकून मागणी यू डोंट नो म्हणों लागलो गो ऑन ग्रोनींग म्हणों लागलो रोरींग म्हणों लागलो आतां मुगे घोव कांय रोरींग म्हणटाय तें कांय नोको म्हणटोरी हांवें काडलें आनी रोरींग 15 मिनिट्स स्टार्ट केलें म्हणपा आनी स्टार्ट केलें आनी म्हणीत करीत रावलें हांव रोरींग केलें आनी दुसरे दिसा मुगे घोवा आमगे रावताले तेच बिल्डिंगेंत मुगे एक नेबर रावता आनी तेंगे क्रॅश आहा जायतो लोक येता वेर्ना कंपनी काम कोत्ताय तो मुगे घोव काडलो आनी तेंगेर गेलो आनी तेंका म्हणलें की आपूण घर बांदता आनी आपूण हें रावता तें फ्लॅट आपूण विकूं सोदतां कोणूय कोण येताय तेंका जाय जाल्यार खबर काड म्हणोन तेच दुसरे दिसा सकाळचें 10 वरांचेर म्हाका न्यूज दिलो मुगे मिस्टरान की सांगलोल तीच मनशां तयार जाली म्हणोन तें फ्लॅट घेवपाक म्हणटोरी आमी सामकी हुशाल जालीं कित्याक
आमकां हुंयच कसलेच त्रास पडोनाय पूण तींच रावतलीं मनशांनीच तें फ्लॅट घेयली म्हणोन आनी तरी मोकोडेन पयशे नाय आतां भितरली काम हें कोत्तोलें जाल्यार हे मनशान म्हाका 4 दिसां भितर पयशांचो आदार पाठयलो म्हाका आनी ते पयशे म्हाका भितरली काम करपा बऱ्या पडले तशेंच आनी 4 दिसांनी म्हाका तेणें आनी पयशे दिले आनी घर कंप्लीट जालें आतां हें घर कंप्लीट जालें तें जाण पयलें हांवें आतां म्हणटा मुगे भुरगें बड्डे दिसा आपणागे इनॉग्रेशन कर हांवें म्हणलें बड्डे दिसा इनॉग्रेशन करपा चोड दीस नाय 8 दीस आहाय म्हणलें हांवें म्हणलें पळयता आत्म्या हें सोगलें हांव तुज्या हातीन घालतां तूं जाणा कितकून करून हाडूं जाय तें संवसार कोत्ता ते भाशेन म्हाका इनॉग्रेशन करपा नाका सोगलें व्हडलें हें करून चड लोकां हाडूनय म्हाका हें नाका कित्याक म्हाका जाता ते भाशेन हांव मुखार सोदतां संवसार म्हाका दाखयता ते भाशेन म्हाका नाका पूण तुका उलो मारून तुज्या हातीन घालून पवित्र आत्म्या हांव कोत्तां मागीर म्हजी भाव भयणां येयलीं आनी म्हणों लागलीं तूं आतां इनॉग्रेशन कोत्ता लादीन कोन्ना आनी हांवें म्हणलें कोणेंय म्हाका सांगपा गरज ना म्हाका देवान कितें सांगलां ते पोरमोणें मुगेलें जावपा जातोलें हांव कोणाचेच हो सांगता म्हूण करपी न्हू तो सांगता म्हूण करपी न्हू पूण म्हाका जेजून आदार मेळोन हांव कोत्तोलें सो जेजून म्हाका इतलो आदार दिलो ते इनॉग्रेशन दिसा कितलें कोणा सांगचें आनी मुगे घोव म्हणटा आतां मुगे ऑफिस आपणागे ऑफिसान स्टाफा सांगता कित्याक ते जाणा आसलोलें तो घर बांदता म्हणोन तरी 2-3 दीस आहाय म्हणल्यार हो म्हणो लागलो पूण कोणा सांगना म्हणून ऑफिसान हांव भितरल्यान हुशार कित्याक चड लोक म्हाकाय नाका आसलोलो आनी तो येयलो तो बसलो आनी तो रावलो ते भाशेन एशें कोन्न म्हाका व्हडलीं फंक्शन्स करपा नाका आसलोलें कित्याक म्हाका घोडटा ते भाशेन हांव रेडी जालोलें तरी आनी मागीर तूं जाणा सोगलीं सांगपा नाका म्हणटकूच हांवें मुखार सोरलें आनी जेजू जाय ते भाशेन घडोवन हाडलें आमचो वडील यादनीक म्हणटरी हांव मुगे गांवचे इगोर्जेको गेलें पाद्री सांगलें पाद्री हाडलें इनॉग्रेशन केलें तेजे उपरांत हांवें मागणें केलें आनी 2 गितां गायलीं एक जेजूचें एक सायबीन मांयचें आनी म्हजें इनॉग्रेशनाचें फंक्शन थोड्या लोकां भितर हाडून हांवें जेजू जाय ते भाशेन घडोवन येयलें आनी म्हाका जाय ते भाशेन मुगे घोवा जाय ते भाशेन घडोवन कितेंच येवना वो आनी कोणेंय सांगपाचें पूण जेजू जाय आसलो तेच भाशेन घडोवन येयलें आनी सोगलें शांतीन आनी मोगान आनी देवाच्या आदारान तें सोगलें बरे भाशेन जालें आनी हांवें केन्नाच चिंतूं ना हांव एक व्हडली घरान आमी रावतलीं म्हण केन्नाच हांवें म्हज्या लायफान चिंतूं ना आयज पर्यान जेजू हांव आर्ग दितां दुनिया हें घर तुज्या उतराचें कित्याक हो जागो तुजो लुगार तुजो सोगलीं तुजें कितेंच आमचें न्हू पूण तूं बांदतलो जाल्यार हें घर हें तुज्या नांवान तूं बांदपाक सुरवात कोत्तलो जेजू आनी एवरी डे हांव जेजूच्या हातीन घालून हें घराचें मागणें चुकोय नासतना हांव आनी म्हजो घरकार बसून मागणी कोत्तालीं आनी तें सोगलें जेजून आपल्या उतरां वरवीं तें घडोवन हाडलें म्हणोन हांव जेजूक आर्गां वाखाणी आनी दिनवास दितां आर्गां जेजूक प्रेज गॉड Praise the Argan. Lord, Sister Argan Argan, Jesus. Jesus Nice Argan. testimony. एकदम मोगाळ. प्रेज गॉड म्हाजी युट्यूबाचेर येयलोली हा सिस्टर आय साबिना हितून दिलोली थँक्यू Okay. जीजस Sister Eliza, you want to give? Yes, God. Yes, yes. Praise the वाव Lord. बॅग बरें येयल्या Argan Jesu. जेजू तितुली हांव एकू गोवायकी सांगता व्हडली गोवायकी ती देवा आर्गां एक भयणीक कॅन्सर जालो इंटेस्टायन आनी हे सिच्युएशना आसतना हांव तिका उतर शेअर करपा वयतालें पोत्तून देवागे उतराची सजमणी तेंक दितालें
संवसारी जाणवायेन चड ग्रेस्त आहाय तेंकां देवागे उतर म्हणल्यार एक पिशेपण. सो तें उतर एक एक पाटी मानून घेवपाक भोव आवगड जाता. एशेंच कितें तेंगे गोत आहलोली. दोतोरागे रिजल्ट सारको तो घेवन तीं जियेतालीं. आनी हांव पोत्तून पोत्तून वचून तेका जें देवान तिजे पासत कितें केलें तें हांव वचून तेका सांगतालें. कित्याक एशें कोन्न जिवितां वादळ मोड तुफान येयलें म्हणटरी आमकां एक बुस्टराक गरज देवागे उतराची. एकू पाट दिलें म्हणटरी जायना. तो मनीस सारके डावन पडटाय. ते कुटूंब सारके डावन पडटाय. सो तेंकां पोत्तून पोत्तून हें उतरां सोजमणी दिवपाची गरज. सो देवा आर्गां हे भयणी हांव हे भाशेन वचून पोत्तून पोत्तून हें उतर तिका सोजमयतालें. सांगून गेलें ती पोत्तून मोरोण उलयताली. कित्याक हांव जेन्ना दुसरे पाटी वयता तेन्ना हांव म्हणटा ती बट सांगताली मागीर ती कन्फेस कोत्ताली हांवें हें उलयलें. आनी मागीर तेका हांव बरे भाशेन बसून एशें कोन्न सांगतालें. तेशें कोन्न कोन्नाय. देवान आमकां दिलो आहा जिवीत आनी मरण आमकां दिलो. देवाको कांय ना. सो देवा आर्गां हे भयणीन तिगेलो एक ब्रेस्ट काडलो आनी लास्ट स्टेज म्हूण डॉक्टरान डिक्लेअर केलें आनी डॉक्टरान लायक गिव अप केलें तिका. आनी तेगे फॅमिली बी अशें कोन्न विजीट करपा सांगिलें लास्ट स्टेज म्हूण. आनी सारकी बेडा लागलो आहलोली देवा आर्गां. आनी देवान म्हाका विजनां दाखयलोलें की तिका तेगे सोगलें तें इंटस्टायना सोगलें रिस्टोर कोत्ता तो. आनी देवा आर्गां हे भाशेन तिका हांवें सांगिलें इवन दो आमकां एक एक पाटी अवघड जाता. सो देवा आर्गां. द थिंग इज कितें आतां ऑलमोस्ट 2 years जालें तिका. ती बेडा लागलो आहलो ती देवा आर्गां आयज ती बरे भाशेन भोंवता. देवागें जिवीत हांव जितले पाटी वयता देवागें जिवीत उलयतालें. आनी व्हडली खुशालकाय खबर म्हणल्यार आतां ती कंप्लिटली तेगेलें सोगलें चेंज जालां आनी हें बरेंपण तें चोयलां आनी ती आतां इवन मिसा वयता. आर्गां जेजू देवा हांव आर्गां दितां हे भयणी पासत. Praise God. Jesu Karga. हे भयणी Jesus देवा आर्गां. आर्गां दिता. ती म्हणली तिणें खरें बाये देवाको जायना म्हणून कांयच ना. भुरगीं येयलीं नातरां येयलीं निमाण वोगोत म्हूण. येयन गेलीं येताय वयताय पूण देवा आर्गां ती जिवी आहा तिज्याहून तोन्नी भुरगीं मोन्न गेलीं. तेंगे फॅमिली मेंबर्स तोन्नेलीं तिच्याहून तोन्नेलीं मोन्न गेलीं. सो म्हाका एक उदाहरण मेळ्ळें तेका सांगपाक की चोय मोत्त म्हूण संवसारान डिक्लेअर केलोलें. संवसार तुका उलयलोलो पूण तुका देवान दवरल्या बरेंपण चोवपाक. देवागे मना बरी येवजण आहा तुजे विशीन देखून देवान तुका दवरल्या आनी तूं कितें उलयताली मरण उलयताली. सो देवा आर्गां तुज्याहून तोन्नी गेली पूण तूं आहा सो देवा आर्गां दी म्हूण. सो हांव हे भयणी पासत देवा आर्गां दितां. हे आवय पासत देवान तिका नवें जिवीत दिलें देखून. देवागे नवें जिवीत तिका दिलें म्हूण आनी तिका जिवीत दवरल्या आयज पळय नवें वरोस 2026 चोवपाक तिका जिवीत दवरल्या. आनी आनिकूय लांबाक ती एक भाशेन दुसऱ्यांक गोवाय जावपाक देवान तिका दवरल्या आपल्यागे जिवीत परगट करपाक. देवागें जिवीत परगट करपाचें फ्रिली तेणी जाय लाखान लाख स्पेंड केले पूण देवान तिका हें आपल्यागे बरेंपण दिलां. हें परगट करून देवान तिका जिवीत दवरलें म्हूण हांव देवा आर्गां दितां. आनी तेच भाशेन आनिकूय जायत्यो धाकट्यो धाकट्यो गोवायक्यो आहाय जेन्ना हांव तेगे उतर शेअर करूं वयता तेन्ना जायत्या देवान बरेंपण दिलां. सो त्यावूय भाव भयणां पासत हांव देवा आर्गां दितां. देव आमकां कोणा सोडना. देव आमकां सोगल्यांक बरेंपण दिता आनी तेणें ऑलरेडी दिलां. आमकां मानून घेवपाक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट जाता. त्या वेळार आमगे जिवितां वादळ येताय तेन्ना आमगे नदर ते पेद्रू भाशेन तुफानाचेर वयता आनी आमी सांडटाय. पूण देवा आर्गां देव आमकां सांडों दिना. कोणा ना कोणा पाटून ते वादळांतूं आमकां भायर काडटा. सो देवा ह्यावूय भाव भयणां पासत हांव देवा आर्गां दितां. एक म्हाका सांगपाक येना पूण देवा आर्गां देव जाणा जायतीं बरेंपण केलें देवान. तेवूय भाव भयणां पासत हांव देवा दिन वाचतां. आनी थँक्यू मुगे भाव भयणां तुमी म्हाका ही संदी दिली देखून हें देवागे बरेंपण हो मोग शेअर करपाक. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. Thank you, Jesus. Jesu Karga. Jesu Karga. Karga. Hallelujah. Hallelujah.
इतली व्हडली Praise टेस्टिमनी तो तर Hallelujah. आमगे जायना तें देव आमचो कोत्ता जेजू कारगा जायना म्हणलें Amen. कांयच ना. आनी कोणा टेस्टिमनी आहा कितें शेअर करूंक जाय ब्रदर करूया ना स्टार्ट शेअरिंग करूया आणि काय ना कोण ना आणि टेस्टिमनी करूया ब्रदर बरे म्हाका दिसता जेजू तो कारगा जेजू कारगा जेसू कारगा जेजू कारगा म्हणजे तुम्ही सगळी गोंय आहात म्हज्या भयणीनो आम्ही सगळी ब्लेस्ड आहा ब्रदर ब्रदर जेजू कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा बरे हांव फकत काल राती येयला पावता म्हणसर सुमार जाली घरा सुमार 10:30 जाली आणि तुम्ही जाणो UK वचत जाल्यार ती UK सुमार 5:30 वरां आमचे पार्टी आसात वय की ना होय होय म्हणटच ही सोय आहा म्हाका सकाळी 5:00 उठपाची ही सोय आहा UK गेलो 5:00 हांगा येयलो 5:00 आनी खंयचो गेलो 5:00 ही सोय जाल्या म्हणटच हांवें म्हजो अलार्म सदां सेट केला 5:00 म्हणटच राती म्हाका न्हीद पडना कित्याक आजून पासून टायम डिफरन्स जावना म्हणून न्हिदलो सुमार 12:30 एकाक सुमार न्हिदलो पूण अलार्म घातलो कितल्यांक 5:00 5:00 आनी 5:00 घालतोच अलार्म रिंग जाता पूण हांव आतां सामको न्हिदेन आहा आनी तुमी जाणो एक पाटी अलार्म घातलो तो पोत्तून अलार्म वाजता न्ही होय 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 रिपीट जाता दुसरे पाट जेन्ना वाजलो हांव म्हणटा हांव खी आहा गोंया आहा मिशनाक आजुनूय आहा शिकी उठलो आनी पळयलें की हांव गोंय आहा आतां म्हाजेर म्हाका गोंया पूण न्हीद फकत जाली 4 वरांची न्हीद कित्याक एकाक न्हिदलो सुमार पूण हांवें म्हणलें ना कूड म्हणटा न्हीद आतां एक दीस तूं येयलाय न्हीद पूण हांवें म्हणलें ना उठ्ठलो म्हणून सुमार 5:15 उठलो 5:15 उठलो आनी जाणें म्हज्या भयणीनो 5:15 हांव जागो आहा आयज म्हाका बुधवाराचे ते आमचे भुरगे New जे creation. रिहॅबान आहात कालांगूट तांकां मेळपाक गेलो हांव तांकां शिकयलें उतर 10 ते 11 ते 1 पर्यंत तेजे उपरांत घरा येयलो तेजे उपरांत कोणें म्हाका एक बायल आहा तिची मॅरेज प्रॉब्लेम चलता ती म्हणून आली ब्रदर तुजी वाट पळोवन आहा कावन्सिलींग करूंक जाय म्हणलें बरें ये 3 ये 3 आमचें कितें आहलें म्हजी चली येयल्या UKंतल्यान तिचे बरोबर कितें आहलें काम 4 येयली 4 ते 6 पर्यंत ताजें कावन्सिलींग जालें आनी म्हणलें आतां Praise God. म्हाका 7 आतां ही क्लास आहा हांव जागो आसतलो ना न्हिदतलो कितें पूण आतां हांव तुमकां सांगता म्हजी सगळी न्हीद गेली सगल्यांची गोवायकी आयकोन सगळें तुमकां आतां पळोवन तुमचो आवाज आयकून आतां अशें दिसता की पवित्र आत्मो आमच्या सांगात आहा न्हीद तेन्ना Amen. उडोन वेता Praise आमचे Jesus. बाय Praise जॉनिना Jesus. आतां घर उक्तें केलां आतां आमची आतां कितें म्हणटात ते भाशेन आतां सावथ गोवा वचत जाल्यार व्हडलें घर आसतलें थंयसर Yes, देवाचें yes, उतर परगट brother. करपाक Amen, amen. Praise Jesus. होय. जेजू कारगां जेजू कारगा. कारगा. जेजू Praise कारगां God. जेजू कारगां म्हणटच म्हज्या भयणीनो सुमार 15 दीस आमी भायर आसल्या आनी एक वस म्हणल्यार तुमकां खरें सांगता एक वस म्हणल्यार जेन्ना आमी मिशन ट्रिपाक वेता आमी सदांच चिंता कितें चिंतले आमी वेतले थंयसर देवाचें उतर परगट करपाक वय की ना होय ब्रदर होय. आनी हांव सदांच चिंता की कोण भायलो येत जाल्यार थंयसर लोक उमेदीन येतलो देवाचें उतर शिकोवपाक सारकें होय ब्रदर होय. पूण जाणा म्हजी टॉपीक जी आसली
जे हांव शिकयता ह्या दिसांनी हांव ही टॉपिक शिकयना देव आमचो मोग कोत्ता कृपा दिता आमकां पेकोणी दिता आमकां आमकां म्हणजे आपली दोळाय दाखयता बाकीचे जे टॉपिक चलतात ते सगळे प्रिचर जे शिकयतात ते ती टॉपिक हांव शिकयना ह्या दिसांनी कित्याक आतां जे शिकयलां लोकांक शिकयलां ऑलरेडी तुमी जाणा हांव ह्या बुधवारा जेन्ना येता शिकोवपाक हांव तुमकां ही टॉपिक सांगिना कित्याक आमी ह्या काळार आसा जेन्ना जेजू परतून येवपाचो आहा वय की ना वय ब्रदर होय, निमाणे दुसरे काळ येणे- निमाणे दुसरे निमाणो काळ. येण्याचो. म्हणटच जेन्ना कोण निमाणो काळ शिकयता आमी तयार जावंक जाय लोकांक उमीद आसता इतर देवाचें उतर आयकोपाक हांव ना. तुमकां ना ना फियरान असतात फियर सोड आतां म्हजें घर आहा नवें घर आहा बाय जॉनीन आतां नवें घर घेतलां हांवें नवी गाडी घेतल्या आतां म्हाका नवी सर्वीस मेवल्या पुर्तुगेज पासपोर्ट इतले दीस मेळोन आतां हांव UK पावलां आतां म्हाका डॉलर करूंक जाय पावंड करूंक जाय आतां म्हजो संवसार आतां कॉमेस जातलो आतां म्हजें फुडल्या वर्सा लग्न जातलें म्हाका आतां आमची चोत्राय ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आसता वय की ना वय ब्रदर होय, होय. हांव तुमकां सच सांगता वय ब्रदर ह्या काळार कोणाक सांगीत जाल्यार की आतां काळ असो आहा की आतां तुमी तयार जावंक जाय तुमी आतां जेजू परतून येवपाचो आमी आमच्या ओतम्यान मनान आमची कुडीन तयारी करूंक जाय आमी एक पवित्र जिवीत जिवंक जाय हें आयकोपाक कोणाक नाका आनी देखून हांव तुमकां सांगता हांव आतां सुमार 2018 हांव वेता शिकोवपाक हांव सदांच सच सांगता हांव तुमकां सांगना बरें जाले रितीर तुमचे मागणे देवाक आर्गां दिता एकदम बरें फर्स्ट क्लास जाले लोक शंबरुनी येयलो खूब लोक येयलो जो येवपाचो आसलो तो येवंक ना जो येवपाचो आसलो येवंक ना 9 लोक येयलो पूण जाणा म्हज्या भयणीनो तुमकां एक वस्त सांगूंक सोदता जो लोक येयलो देवाचें उतर आयकोपाक पळय लोक आसलो खूब लोक आसलो पूण तांकां नाका हें आयकोपाक तांकां जाय ब्रादर आमचे काजाराचे प्रॉब्लेम आहा आमचे मॉर्गेजाचे प्रॉब्लेम आहा आमच्या भुरग्यांचे प्रॉब्लेम आहा आमच्या सावुदीचे प्रॉब्लेम आहा आमचे गोंया आमचे प्रॉपर्टीचे प्रॉब्लेम आहा असले रिक्वेस्ट घेवन आजुनूय लोक येता आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें वय ब्रदर Right. समजवता कित्याक आमची चोत्राय आजून पासून ह्या काळार ना सी संवसारांतली. हांव इंग्लिशीन सांगता आवर फोकस शुड बी ऑन इटर्निटी ह्या काळार आमचे दोळे वा आमची चोत्राय आसूंक जाय सासणाचें जिवीत जिवोवपाक सासणीक जिवीत जिवोवपाक ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर न्हय कित्याक आमी ह्या काळार संवसाराच्या वस्तूचेर दरीत जाल्या हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो जें घडलें नोआच्या काळार बरें फुडें सांगचे पयलीं कोण असलें शॉर्टमान परगट कोत्ता आरे बाबा तयार जायात तुमकां दिसता खूब लोक तांच्या फाटल्यान येतलो आयकोपाक ना तुमी ना म्हणशात जो लोक आपली चोत्राय ह्या संवसाराचेर सोडून जेजूचेर दवरता आनी पवित्र बागेवन जिवीत जियेता तो लोक जाणो पवित्र आत्म्याच्या आदारान हो काळ कसलो तो दे Praise God. रेकग्नायज द सीजन दे रेकग्नायज द टायम्स कित्याक ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमची चोत्राय सोडून आमी चोत्राय जेजूचेर दवरपाक एकदम गरजेची ह्या काळार देव आमकां कितें सांगता देव आमकां आमचे कडसून कितें आमकां करूंक आमी कितें करूंक जाय ताजेर आमी चोत्राय दवरपाक गरजेची पूण आमी चिंता सायब ब्रादर हें दुखता हें चलता संवसाराचें हें चलता जॉबाचें ना हांव म्हणिना की हें सगळें सोडात तुमी कोणाक जॉब ना जाल्यार कशे भाशेन UK जियेतलीं कोणाचें काजार जिवीत सारकें ना जाल्यार कशे भाशेन तांकां सुसेग मेळटलो कोणाचे त्रास आहा कामाचेर वा तांच्या संबंदांनी हे त्रास आहा जाल्यार तांच्यान कशे भाशेन शांतीन जिवंक जाता
आमकां हो आमचो प्रॉब्लेम जो आहा तो सॉल्व करपाक गरजेचो, वय की ना? हय हांव ब्रदर. विचारता कित्याक आमकां आमच्या जिवितांत कसले त्रास आसा जाल्यार ते त्रास काबार जावपाक गरजेचे, वय की ना? वय ब्रदर. पूण म्हज्या भयणीनो, ह्या काळार आमचे त्रास काबार जातले, आमकां सोल्युशन मेळटलें, हाचेर आमची चोत्राय धरपाची न्हय. आमची चोत्राय धरूंक जाय आमचे सासणाचें सूख आमी कशे भाशेन जेजूक तयार जातले हांव, कित्याक आमी ही तयारी करीत जाल्यार बाकीच्यो वस्तू जाग्यार पडटल्यो. आमची सावूत बरी जातली, आमचे काजारी जिवीत बरें जातलें, आमची मॉडगेज बसतली, आमकां दुडू जाय जेवपाक खावपाक रावपाक ते मेळटले, कित्याक आमी चोत्राय धरल्या जेजूचेर. आमी आमचे सासणाचें सूख ताजे बरोबर भोगूंक जेन्ना आमी ताजेर दवरता बाकीच्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडोवन येतल्योच जेजूच्या नांवान. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हणटोच आयज हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां, कित्याक हांव जेन्ना चिंतालो आयज हांव कितें शिकयतलो, हांव आतां मिशन ट्रिपार UK मिशन ट्रिपार परतून येयलां, खूब वस्तू घडल्यो. देवान विस्मितां केलीं, लोकांचे कान उक्ते जाले, लोकां कितलीं काजारां, थोडो लोक तांचो डिवोर्स जावपाचो जालो दुसऱ्या दिसा. टू कपल्स गोंयकारां तांचे मेटअप जाले. Their marriages got healed. आर्कां जेजू. आनी खूब वस्तू बऱ्यो घडल्यो, लोकांक खूब पेकोणी मेवल्यो. हांव जाणो एक बायल आसली, तिका सुमार म्हाका दिसता 20 वर्सां तिका कितें म्हणटात तें स्पायन प्रॉब्लेम आसलो, पाटीन स्पायन प्रॉब्लेम. जाणा म्हज्या भयणीनो, पवित्र आत्म्यान तिचेर कसलें ऑपरेशन केलें आनी तिचो स्पायन जो बेंड आसलो तो सामको स्ट्रेट केलो, तिका पेकोणी मेवली. Praise British God. Spine. जेजू घाला. Jesus. ही जेजू नको घाला. आसली की हें फकत सर्जरीनूच जाता, ती अशी चिंताली की हें देवाच्या पदवेन जायना. पूण पवित्र आत्म्यान हें काम केलें तिका आनी इतली खुशाल जाली बायल. ती आतां देवाचें उतर आयकूंक सोदता, ती आतां देवाचें उतर म्हणजे देवाच्या उतरान मोगान पडल्या ती. Praise God. जेन्ना लोक मोहिमा पळयता तेन्नाच तांच्या जिवितांत बरें बरें घडटा. म्हणटच खूब पाटी हांव लायव्ह वचोंक सोदतालो, शेकी एक निमाण्या दिसा इन शेपर्ड बुश म्हणजे आयतारा दीस हांवें चिंतलेलें लायव्ह येतलो म्हणून. सामकी टोटल आयरिश कम्युनिटी, सामकी आयरिश. तुमी जाणो, हांव नको तुमी आयकलां जाल्यार बाय मारियन आयकलां, तिचें नांव नोनी. ती येता थंयसर केन्ना, ती पयली येताली होय. इन्विटेशन. वय 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 brother, ब्रदर. वय. नोनी वय आयकलां न्ही? वय नॉनी, ब्रदर. वय नॉनी. वय नोनी नाचता, तिची भयण वय, वय. पेट्रिशा म्हणून ती आली, तिच्या घरा गेलो शेपर्ड बुश. ती सगळो आयरिश लोक, कोणूच आमचो गोंयकार न्ही, कोण इंडियन लोक ना, ब्लॅक लोक, आयरिश लोक. आनी तांकां उतर शिकोवंक कॉमेस केलें. हांव विसरलो की हांवें लायव्ह वचोंक जाय म्हणून, कित्याक रेकॉर्डिंग करपाक. आनी जाणें म्हज्या भयणीनो, 12 जे कॉमेस केलें, उलोवपाचें आनी तें शिकोवपाचें बंद जालें 6:30 वरां आमचें मिनिस्ट्रींग जालें. म्हणजे कोण उठोंक ना थंयसरलो आनी लायव्हय विसरलें. 6:45 हांव चिंता, हांव लायव्ह ना. जाणें हांवें चिंतलें आतां आनी 15-20 मिनटां, एक अर्दें वरां कितें लायव्ह येतलो आतां. 6:30 वरां तांकां उतर शिकोवपाक. आनी शेकी कितें जालें जाणय, नोनीची भयण तिका कॅन्सर आसा आनी तिचो कॅन्सर आख्ख्या हाडांनी गेला. पूण दोतोरान तिका सांगलें, तूं घरा वच, आमच्यान कांय करूंक जायना. आनी ती एकदम भावार्थी बायल, कित्याक तिका कॅन्सर 2018 येयलो, मागीर गेलो, परतून येयलो आनी वेता येता. पूण आतां दोतोरान सांगलें तिचो कॅन्सर तिच्या हाडांनी गेला म्हणून. म्हणजे इंटेस्टायन्स, ओव्हरीज, तिची किडनी चलना. आनी आयज बुधवारा दीस, आयज बुधवार न्ही, तिचे आयज अपॉइंटमेंट आहा दोतोरा कडेन. म्हणटच ती आतां इतली उमेदीन आनी इतले भावार्थान तें उतर आयकताली.
की जेन्ना मागणेचो वेळ जालो पवित्र आत्म्यान तिका सामकी उडयली, सकला उडयली. शी वॉज स्लेन इन द स्पिरिट. आनी थंयसर जेन्ना पवित्र आत्म्यान तिका ऑपरेशन केलें, इतली शांती मेळ्ळी ती बायलेक, पेट्रिशाक, की जेन्ना उठली ती म्हणूंक लागली म्हजी जी दूख आसा तिचें पोट बरें फुगलेलें, कित्याक तें उदक भायर वचना, जाणें किडनी चलना जाल्यार तिचें पोट फुगता, वॉटर रिटेन्शन जाता. जाणें म्हज्या भयणीनो कितें घडलें, जें पोट इतलें व्हडलें जालें उदकाचें, that stomach became flat. Stomach became flat. Praise Jesus. होली स्पिरिटने Jesus. कॉमेस केलें तिचे कुडीन Operation. पेकोडी करपाक. ती म्हणलें म्हजें पोट इतलें व्हडलें जालें, इतली दूख आली वयर थान, सगळें आतां देंवलें. आनी तिका पेकोडी म्हणली, पवित्र आत्म्यान मिलाक केली तिची. आनी आयज ती वचपाची आहा दोतोरा कडेन. दोतोरान सांगलां पोत्तून येनाका, पूण कोणाचें उलोवन बी कितें सांगून आतां कितें जालें, देवान तिका एक दोतोराचें अपॉइंटमेंट दिलें. दोतोर तिका पळोवंक सोदिना, तिका सांगलां गो फॉर पॅलेटिव्ह केअर. बाय मारिया समजतली हांव कितें म्हणटा तें. पॅलेटिव्ह केअर म्हणजे तूं हिचे केअर होमान वच वा घरा वच, कित्याक आमच्यान कांय करूंक जायना. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हांव तिका सांगता, जेन्ना दोतोर म्हणटा जायना, जेन्ना दोतोर म्हणटा की आमच्यान कांय करूंक जायना, the condition is perfect for the King of Kings and the Doctor of Lord of Doctors to Lords. operate. Amen. Amen. आयकतात म्हज्या Amen. भयणीनो, जेन्ना मनशांक कांय करूंक जायना, दोतोराक कांय करूंक जायना, तेन्नाच कोणाक भावार्थ जाल्यार देव म्हणटा आतां हांव तुका म्हज्या ताब्यान घेता. हांव आतां जें मनशांक करूंक जायना. ती एका दोतोरा कडेन वेताली. ही इज अ व्हेरी फेमस डॉक्टर, अमेरिकनचो डॉक्टर तो. इज रिटन जर्नल्स. तो सांगूंक लागलो म्हाज्यान कांय करूंक जायना, पॉलिटिकेर, पूण आमच्या देवान. आनी ती म्हाका सांगता बुधवारा दीस जेन्ना वेतली त्या दोतोराक सांगतली म्हजो देव जावन आसा व्हरतो. हांव तुजी गोवायकी आयकूंक सोदता. ती म्हाका सांगतली आयज. आतां हांव नको केन्ना वयतली, पूण फुडल्या बुधवार दीस हांव तुमकां सांगतलो तिजी गोवायकी. ती इंग्लीश बायल, ती हांगा येवची ना सांगपाक. पूण हांव जाणो की देवान तिच्या जिवितान कितें बरें व्हडली मिलाक केल्या म्हणून. जेजूक आर्गां, Jesus, Jesus, Argan. जेजूक आर्गां, Praise Jesus. जेजूक Thank आर्गां. you, Jesus. Praise आनी म्हज्या Jesus. भयणीनो, हो काळ जावन आसा जेन्ना आमची चोत्राय आमच्या पेकोणेचेर, आमच्या कामाचेर, आमच्या संबंदाचेर, आमच्या घराचेर सोडून आमी आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर दवरपाक एकदम गरजेची. It is very, very important because we are in a season where we are preparing for Jesus' return. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. जेजू कारगा. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की आमी जे भावार्थी आसा, आमचे 3 दुस्मान आसात. तुम्ही जाणो आमचे 3 दुस्मान कोण ते? तूं भावार्थी जाल्या, आमी सगळीं भावार्थी, होय की ना? होय. आमी भावार्थी की ना? होय ब्रदर. म्हणटच आमचे 3 दुस्मान आहात. जे भाशेन बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, आमचो देव, आमचो सांगाती, आमचो मोग करपी, तेच भाशेन आमकां 3 दुस्मान आहात. कोण म्हाका सांगू शकता? एक तरी दुस्मान म्हाका कोण सांगू शकता? Self. आम्ही खुद inside. Self. Very good. Very Yeah. good. By Maria, perfect answer. The enemy is myself. Self. Self. दुसरो दुस्मान कोण? The second is wait. दुसरो घेता का? स्वरात त्याची खबर तुम्ही करता. Yes, Satan. Satan. शैतान. होय. आणि तिसरो दुस्मान कोण? शिकारा बाबा. गोची असतात. हा? थोडी गोची असतात पण मला खबर ना. सीन अँड अनसीन एनिमी असतात आमचे. होय. जेन्ना तू म्हणताय घरची आणि कुटुंबातली. मासा रोगताची तुझी दुस्मान झाले, तुझे फेस झाले मागीर,
बिकॉज आमचो दुस्मान our battle is not against flesh and blood. ओके Spiritual. आयकतात तुम्ही Principality. आमचो दुस्मान मासा रोगताची मनशां न्हय आमचो दुस्मान जावन आसो तो आत्मो सैतानाचो देखून सैतान आमचो आत्मो पळय समजा एका गोरकारा आनी एका बायले बरोबर सदांच बरो संबंद ना झगडी करता बायल म्हणटली हो 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 गोरकार म्हजो दुस्मान गोरकार म्हणटालो ही बायल म्हजी दुस्मान आनी सैतानाक जाय की एकामेकाचे दुस्मान आमी जावपाक पूण हें सारकें न्हय आमचो दुस्मान कोण जो मेळो आत्मो त्या गोरकारा मध्ये हा ओके केन्नाय ओके केन्नाय केन्नाय दोगां मध्ये मेळो आत्मो जाय बायलेच्या कुडीन हो गोरकारचे कडेन बट केन्ना सोरोप येता गोरकार आनी मारता आनी गायो मारता आनी हें करता तो मेळो आत्मो गोरकाराचे कुडीन हा पूण ओके. जेन्ना बायल जाणो की हो गोरकार म्हजो दुस्मान न्हय मोगान चलता ताका बोगसोणे दिता ताचे पासत मागणे कोत्ता जे करूंक जाय तें कोत्ता सोंसणीकायेन जियेता जाणे म्हज्या भयणीनो कितें जाता तें जो सैतान हा जो आत्मो हा तो धांवून भायर वेता तो पयस वेता कित्याक ती जाणो आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे की तिजो दुस्मान तिजो गोरकार न्हय पूण तो आत्मो जो आसा आनी तिचेर ती झुजता आनी शेकीन तिका जैतिवंत जिवीत मेळटा ते आमी कशें करूंक जाय ब्रदर हाऊ टू कम इन टू दॅट सो वील कम टू दॅट नो वील कम टू दॅट कित्याक तुवें म्हणलें केन्ना घरची हा ती घरची केन्नाच तुजे दुस्मान न्हय पूण तेंचे भितर स्पिरीट आहा न्हू तो मेळो आत्मो आहा तो न्हू तो दुस्मान कोण घरची न्हय तो आत्मो जो भितर देखून हांवें म्हणलें दुसरो कोण आमचो सेटन सेटन ओके गॉट इट आयकतात तुमी वय ब्रदर आमचो दुस्मान मासा रोगताचो लोक न्हय आमचो दुस्मान जो लोक आमचेर आड येता आमकां दुखयता आमकां त्रास करता तो न्हय पूण तांचे भितर जो आत्मो आहा आमकां त्रास करता तो जावन आसा आमचो दुस्मान दुश्मन ओके गॉट इट तुम्ही समजल्यार कितें म्हणटा तें वय गॉट इट वय सैतानाक जाय की आमी एकामेकाचेर आड वचपाक सैतानाक जाय आमी दुसऱ्याक आमच्या गोरकाराक आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या सोयऱ्याक आमचो दुस्मान करपाक पूण हे आमी सजमतांव की दुस्मान मासा रोगताचो लोक न्हय पूण दुस्मान जावन आसा तो आत्मो जो भितर आहा आनी ताजेर झूज आमकां ताका आमी ताजेर झूज करूंक आमी ताका एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमी फकत मोगान सोंसणीकायेन आनी तांकां बोगसोणे दिवन आमच्यान त्या आत्म्याचेर जैत घेवंक जाता प्रेज द लॉर्ड ओके ब्रदर गॉट इट आमेन प्रेज द लॉर्ड जेजू कारगा तुम्ही कितें म्हणटात तुमचे कडेन आनी कितें आर्म आहा ना वर्ड ऑफ चाकू गॉड आहा त्या दुस्मानाक आनी कसले झूज आमच्यान जिखूंक जाता हाऊ कॅन वी विन देवाच्या उतराच्या देवाच्या उतरान देवाच्या उतरान द वर्ड ऑफ गॉड इज अ two-edged sword बाब रिचर्ड वेलकम टू द क्लास Okay. Praise God. कोण हा रे बाबा तिजोर ना रे हांव कामार आहा वर्किंग सी दिस मॅन तो कामाचेर आसून एअरपोर्टा कडेन हिथ्रो एअरपोर्ट कामाचेर आसून तो आतां देवाचें उतर आयकता पळय इतलो मोगान पडला हांव तांच्या घरा गेलो साऊथ हॉल तांच्या घरा सेशन गेलें इतलो देवाच्या मोगान पडला तो कामाचेर आसून तो आतां हांगा झुमाचेर येयला जेजू कारगां म्हणटोच म्हज्या भयणीनो हांव जे आयज शिकोवंक सोदतां तें हें पयलो दुस्मान आमचो जावन आसा सैतान दुसरो दुस्मान जावन आसा कोण आमीच सेल्फ आनी तिसरो दुस्मान म्हणल्यार संसार द वर्ल्ड ओके आयकतात तुमी येस ब्रदर बरें आतां हांव जें सांगूंक सोदतां मातशें चोत्रायन आयकात आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमकां ह्या दुस्मानाचेर जैत मेळपाक गरजेचें सारकें पळय जे हे दुस्मान आसात ते मनशाचे दुस्मान संसार आमीच सेल्फ आनी
सोयता. आता जे हांव सांगूंक सोदतां तें मातशें चोत्रान आयकात. ह्या निमाण्या काळार जेजू परतून येवपाचो आहा. जेजू फकत येवपाचो आहा सगल्यांक न्हय. जेन्ना तो पयलो येयल्लो तो सरवंडार म्हणून येयल्लो. तो आमचे पातकांक व्हरपाक येयल्लो. तो आख्ख्या मनशा कुळाक मोग दाखोवपाक येयल्लो. पूण ह्या निमाण्या काळार तो मोगान आनी कुरपेन आनी तो ह्या कारणा लागून येवचो ना. तो येतलो कित्याक? जोडटी घेवपाक, काळार तो कित्याक येतलो? जोडटी Judgment. घेवपाक, जजमेंट. जजमेंट. जजमेंट सामकें. जजमेंट. पूण जजमेंट अजूनय न्हय. तो येतलो दोशी करपाक. जो कोण पवित्र जियेना तांचे निसंतन जातले. कित्याक जेन्ना जेजू येतलो तो फकत जो आपल्या आत्म्यान, मनांत आनी आपले कुडींत चुके विरीत जियेता तोच सेपरेशन. ताकाच तो सांबाळून दवरतलो. आयकतात म्हज्या भयणीनो? हांवें शिकयलां. हांव समजना की तुमचे जे शिकयलां ताजेर तुमी नियाळ केला. कित्याक हांवें म्हज्यान परतून तें सांगूंक जायना. पयली चीट तेसलोनिकेरांक आमच्यान घालूंक जाता. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Brother. घाल्या हो स्क्रिप्चर घाल्या. तेजे मागीर तेजे फुडें वसया आमी. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. कोण घालूंक शकता? वय ब्रदर हांव घालता. ओके. थँक यू बाय फ्लाविया. थँक यू. वाचूया. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो, जीव आनी कूड तो चुकी विरेत सांबाळूं. जेजू कारगांव. जेजू कारका. म्हणटोच देवाचें उतर आमकां सांगता शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन कितें? देवाचें उतर पवित्र कितें करूं. म्हणटा? पवित्र करूं. पवित्र करूं. आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो, जीव आनी कूड तो चुके विरीत सांबाळूं. हाचो ओर कितें म्हज्या भयणीनो, म्हज्या भाव भयणीनो? हाचो ओर कितें? हाचो ओर असो की ह्या निमाण्या काळार आमी जेजूक मेळोंक जाय जाल्यार ह्या संवसारान जेजू येतलो. कित्याक येतलो? जोडटी करपाक वा आमचे बरोबर जियोवपाक? जेवपाक. जियोवपाक. कितलीं वर्सां? 1000 years. एक 1000 वर्सां. सारकें? या. हय. पळयात म्हज्या भयणीनो, इतलो आमचो देव मोगाळ. रेव्हलेशन chapter 20 आमच्यान घालूंक जाता. प्रकाशनी ना? रेव्हलेशन इज प्रकाशनी. हय ब्रदर. Revelation chapter 20 verses 1 to 3. घालया. तेन्ना आपल्या हातान पातालाची चावी आनी एक जोड सांकोळ घेवन स्वर्गार तावन देंवतो एक देवदूत हांवें पळयलो. तेन्ना आराक आदल्या सोरपाक म्हणजे देंवचाराक वो सोयतानाक दवरलो आनी ताका 1000 वर्सां सांकलीन बांदून दवरलो. आनी 3000 वर्सां सोरो पर्यंत तांणी आनीक राष्ट्रांक पोसयना जावन ताका पातालान शेवटिलो. त्या पातालाक चावी मारून दाराचेर शिक्को मारलो. त्या उपरांत थोडोसो वेळ ताका सोदूंक देवाची येवजण आसा. ओके. जेजू कारगांव. जेजू कारका. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा की जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येतलो, जोत्रायेन आयकात,
जेजू येतलो ह्या संवसारान 1000 वर्सां रावपाक. ओके, पूण 1000 वर्सां कॉमेस जावचे पयलीं देवदूत देंवचाराक गोट धरतलो आनी ताका बोणकोणीन घातलो आनी ताका चाई मारतलो. म्हणजे सैतानाक आतां कोणाक फसोवंक जावचें ना. देंवचाराक देव काडटलो भायर. आयकता म्हज्या भयणीनो तुमी? होय ब्रदर. पळय, आमी आतां आमच्या जिवितांत कितें घडलें, आरे हो देंवचार येयलो आनी म्हाका ताळणी घातली आनी म्हाका अशें केलें आनी हांव सैताना वरवीं फसवलो. कितले फाटी आमी म्हणटा? How many times do we say that? The Satan deceived me. Satan tempted me. Satan येयलो जेजू कडेन. जेन्ना जेजू उपास करतलो 40 दीस, थिंचून ताका ताळणी घालपाक येयलो. म्हणजे एक काळ लागीं पावला. जेजू येवचे पयलीं सैतानाक देव बोणकोणीन घालतलो. He'll put him in a bottomless pit for 1000 years. He'll be locked up. म्हणटच हे जे दुस्मान आहात देवाचे ओ आमचे, एक दुस्मान देव काडटलो. तुम्ही समजल्यात हांव कितें सांगता तें? येस, वी लॉक्ड अप. म्हणजे आमच्यान म्हणूंक जायना हो सैतान येयलो आनी म्हाका ताळणी घाली. कित्याक सैतानाक देव कितें करतलो? बोटलान बोणकोणीन घालतलो. He will बोलकोडी. not be able to tempt anybody on the earth. समजल्यात? वय. बरें. म्हणजे आता कितले दुस्मान उरले? 3 हारले. युग गेलो. 2 उरले. 2 उरले. एक तर संसार आणि एक तर हांवूच, माय फ्लॅश. सारखे? वय ब्रदर. पूण 1 Thessalonians 5:23 जो स्क्रिप्चर आम्ही पळयला तातून देवान कितें सांगला? देवाचें उतर कितें म्हणटा? देव आमकां सांबाळून दवरूं. म्हणजे म्हज्या आत्म्यान, म्हज्या मनान आनी म्हजे कुडीन. सारखे? येस, पूण येस. म्हज्या आत्म्यान देवान म्हजें तारण केलां. हे सेव्ड मी. ज्या दिसा हांवें जेजूक सोत मानला, जेन्ना जेजूचेर भावार धरला, म्हजो आत्मो कोणा भाशेन जालो? कोणा भाशेन जालो? म्हज्या भाव भयणीनो, ज्या जेजू दिसा भाशेन. हांवें जेजूक सोत मानलो, ताणें ज्या अमोलीक रोगता वरवीं ताणें म्हाका धुवन काडलो. म्हजो आत्मो कोणा भाशेन जालो? जेजू भाशेन. जेजू भाशेन. पयलींची जोआची 20:4-17 म्हणटा, जसो जेजू आसा तसो हांव आसा ह्या संवसारान. As he is, so are we in this world. म्हणटच हांव जेजू सारको जालो म्हज्या आत्म्यान. म्हणजे म्हज्या आत्म्यान हांव म्हजें तारण जालें. आतां जेन्ना म्हजें तारण जालें, देवान म्हाका कितें दिलें? पवित्र आत्मो दिलो. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां देवाचें उतर हांव आयकोंक लागलो. देवाच्या उतरान हांव मोगान पडलो आनी देवाच्या उतरा वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्यान म्हज्या मनाची नोटसोडणी म्हणजे रिन्युअल ऑफ द मायंड, तो आदार म्हाका दिलो. आतां फकत जाय म्हाका म्हज्या कुडीन एक पवित्र जिवीत जिवंक. I need to transfer from my spirit, from my mind into my body. सारखे? येस. म्हणटच आतां म्हजो दुस्मान कोण जावन आसा? म्हजी कूड. माय सेल्फ. पूण जेजून आमकां आतांच तेन्ना खूब उशीर जातलो. इट विल बी टू लेट. देखून ह्या काळार हांवें कितें करूंक जाय? जें जेजून म्हाका आपल्या उतरान सांगलां, म्हजी कूड पवित्र जिवीत जिवंक, म्हजी माय सेल्फ, टू डिस्ट्रॉय द सेल्फ इन मी, टू डिस्ट्रॉय फ्लेश इन मी, हांवें कितें करूंक जाय? ताणें म्हाका सांगलां, ताणें म्हाका सोल्युशन दिलां. आतां हो काळ जावन आसा आतां तो. आनी ताणें आमकां सांगलां मातवाचो 16वा विस्वोर वोड 24, मॅथ्यू 16:24. कशे भाशेन म्हज्यान सेल्फ म्हणटा ते भाशेन म्हज्या ह्या कुडीक
पवित्रपणी जिवंक जाय जाल्यार या दुस्मानांक पयस करूंक जाय जाल्यार कशे भाशेन करूंक जाता त्या उतरान म्हाका दाखयता. वाचूया. मॅथ्यू 16:24. सिस्टर नाटी वाचता? Yes, yes. I thought I was sorry. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कशी आसा जाल्यार तांणी आपणाचेच कुशेची वाट सोडची, आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. हा कित्याक ना पुरो 24 वर्ड म्हणटा, जेजू म्हणटा कोणाक म्हजे फाटल्यान येवपाक खोशी आसा जाल्यार, कोणाक म्हजो शीस जावपाक जाय जाल्यार, म्हजो पाटलाव जावंक जाय जाल्यार, आनी ताका ह्या आपणाचेच कुडीक म्हणजे सेल्फ ताका काबार करूंक जाय जाल्यार ताणें कितें करूंक जाय? ताणें आपलेच खोशेची वाट सोडपाक गरजेची. आयकतात म्हज्या भयणीनो? म्हजी कूड म्हणटा ना रे थकलाय तूं, न्हीद मातसो, तूं आतां गोंयां गेलाय, आतां लंडन गेलाय, आतां ऑस्ट्रेलियाक गेलाय, कॅनडा गेलाय, आतां शिकपाक जेट लॅग आसता, मातसो न्हीद, इतलें काम केलां, इतलो वावर केलाय, तूं न्हिदशी जाल्यार, मातसो न्हिदशी जाल्यार देव कितें म्हणटलो? तुवें आतां इतलें काम केलाय, वय की ना? वय आमी आतां आयताराचे मीस आयकलां, आमी रितीराक गेले, आमी थकल्या. आयज आमी कितलो वावर केला, आमी आमच्या घरान रांदलां, हें केलां, तें केलां, आजुनूय वावर चलता, आमी थकल्या. पूण जेजू कितें म्हणटा? जो कोण आपलेचीच खोशेची वाट सोडटा, आपलेची खोशेची वाट सोडूंक सोंपें? हांव विचारता म्हज्या भयणीनो, म्हज्या भाव भयणीनो, बाब रिचर्ड उडे हांगा, हांव विचारता तुमकां, आमचे खोशेची वाट सोडूंक सोंपें? ना ब्रदर. इज इट इझी टू डिनाय वन सेल्फ? हें कशे भाशेन आमच्यान करूंक जाता? कशे भाशेन म्हज्या खोशेची वाट सोडूंक जाता? कशे भाशेन म्हज्या भयणीनो? पवित्र आत्म्यान चलो. पवित्र आत्म्यान. देव बरें करूं बाय नेटी. म्हज्यान म्हज्या शक्तीन म्हज्या पावरान करूंक जायना. म्हज्यान 1 दीस करूंक जाता, 2 दीस करूंक जाता, तिसऱ्या दिसा म्हळ्यार मारजक. हे कशे भाशेन म्हाका न्हीद जावणी, बरें प्रायर वचोन बरो आराम, म्हणजे म्हजी कूड म्हणटा, पूण पवित्र आत्मो तुजे भितर आहा, तो तुका आदार दिता. देखून पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान आमची खोशेची वाट सोडूंक जाता, ना तर आमच्यान केन्नाच जावना. जो लोक धर्म कोत्ता, आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, जो लोक धर्म कोत्ता, दोज हू डू रिलिजन, दे विल नेवर बी एबल टू लिव बाय द होली स्पिरिट. तांच्यान आपले खोशेची वाट सोडूंक जायना. You can only live by you can only deny yourself. आमचे खोशीची वाट सोडूंक जाता फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान, ओनली बाय द होली स्पिरिट. देखून म्हज्या भयणीनो, भाव भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार आमी पवित्र आत्म्या सांगाता, ओ पवित्र आत्म्यांक सोडूंक केन्नाच दिनाका. डोंट एवर डिसोबे द होली स्पिरिट. वय आमचे कुडीक त्रास जातले, पूण जेन्ना आमी उठ्ठा, जेन्ना आमी आमच्या खोशेची वाट सोडटा त्या वेळार तुका डिसिजन घेवचें पडटा. पण जेन्ना तूं सोडटाय, तूं जे देव तुका सांगता ते कोत्ताय, आतां तूं तुजे जी टायर्डनेस आहा, तुका जी न्हीद येता, तुका जे कुडीक त्रास जाता, ते सगळे त्रास पयस वेतात. जेटलॅग लागना,
कांयच लागना. इतले ट्रॅव्हलिंग करून इतले सुमार 10-12 वरां एअरपोर्टाचेर रावन, डेली 5 वरां रावन, रातीक रावन, थंडेन येवन, गरमेन येवन, थंयसर थंडी UK कसली कितली थंडी जाता? 6 डिग्री. दिसाक 6 डिग्री, रातची 0 डिग्री 1 डिग्री. आनी तुका 5 उठोंक जाय जाल्यार थंयसर क्विल्ट तुका मेवता, बरें बंदूस पॉलक म्हणजे दाट मेवता. तुका भायर येवंक बरें दिसता? म्हळ्यार मार जक, बरें न्हिदया, 7-8 उरया, आतां 10 वचोंक जाय. पण जेन्ना तूं 6 कोत्ताय 5 उठपाक, तुजी कूड म्हणटा उठोनाका. जाणें म्हज्या भयणीनो, जेन्ना तूं जर अलार्म घालताय आनी 5 उठताय, जेन्ना तूं उठताय उदकूय थंड, तुजर केन्ना हिटर बंद कोणाचो जाता, उदक घालें तोंडाचेर सगळें सगळें हें जाता तोंड धुवपाक. केन्ना सामको लूं हुंदीर को येतलो किचनान, मागीर थंयसर तें कॅटल चालू करपाचें, मागीर मिक्स करपाचें, तोंडान घालपाचें, मागीर तोंड धुवपाचें. अशे दीस काडचे पडटा. कितली थंडी उदकाची. वॉटर मस्ट बी अबाउट 0 डिग्रीज or -1 डिग्रीज. पण भाव भयणीनो, जेन्ना कोण ठराव घेता की हांव उठतलोच, हांव म्हजे मागणें कोत्तलोच, तेन्ना पवित्र आत्मा तुज्या आदाराक येता. तुजी न्हीद जी कमी आसा, तुका जें बरें दिसना तुजे कुडीक करपाक, पवित्र आत्मा तुका घटाय दिता. पवित्र आत्मा तुका साथ दिता. पवित्र आत्मा तुका एनकरेजमेंट दिता. आनी तुजें आतां तुजो संबंद देवाशी इतलो गोड जाला, तुजे कडेन उलयता, तो तुका म्हणटा म्हज्या पुता, तुजेर हांव एकदम खुशाल आहा. आतां म्हज्यान म्हणूंक जाता, सायबा तूं जाणय आमी आतां उतार शिकयतले, आमचे हांगा आहा, थिंचर आहा, मातसो न्हिदलो जाल्यार कितें जाता? आमच्यान म्हणूंक जाता. कूड म्हणटा तशी. जशे भशेन आयज सकाळीं कूड म्हणटाली 5 तूं 4 वरां न्हिदलाय. न्हीद रे बाबा. इतले आतां तूं 15 दीस देवाचें उतर शिकोवंक गेल्लोय. एक दीस न्हिदलो जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. आनी ताका जर कालांगूट सांगीत जाल्यार बाबा ताका आयज येनाका, बुधवाराच्या बुधवारा वचचें पडटा. ताका सांगूंक जाय हांव काल रातीकूच येयलां, नाका वचपाक. तें कोणाक वायट दिसचें ना. तूं येयलाय रातीक, कोण वायट कांय म्हणचो ना. तेन्ना पवित्र आत्मा कितें म्हणटलो? What will the Holy Spirit say? अरे बाबा, तुज्यान तुजे शक्तीन करूंक जाता जाल्यार तुका पवित्र आत्म्याची कसली गरज आसा? हांव विचारता म्हज्या भयणीनो, भाव भयणीनो, समजा म्हजे शक्तीन आयज बरी न्हीद जाली म्हजी, आतां जेटलॅग गेलें, आतां बरें दिसलें, बरें 10 वरां न्ही, सगळें दूख खाती आनी सगळें आतां म्हजें सेट जालें, म्हजें सेटींग जालें हांगा. तेन्ना गेलो शिकयलें, तेन्ना हांवें काम केलें, तेन्ना पवित्र आत्म्याची गरज आसा? ना. तेन्ना पवित्र आत्म्याची गरज ना. There is no need of the Holy Spirit. I am already fresh. पूण म्हाका जेन्ना म्हजे कुडीक त्रास जाता आनी हांव पवित्र आत्म्याच्या आदारान जें करूंक जाय तें कोत्ता, हांव देवाक महिमा दितां. ग्लोरी टू जीसस. ग्लोरी टू जीसस. Glory to Jesus. आयकुता म्हज्या भयणीनो, हांव कितें सांगूंक सोदता तें. इज एवरीवन विथ मी इन दिस क्लास? तुमी न्हिदपाक गेल्यात सगळीं? बाय नेटीचोच आवाज येता Yes, म्हाका हांगा. brother. Yes, we are all with you. जे मनशा कुडाक जायना, what flesh cannot do, Holy Spirit can use flesh. Holy Spirit can use donkey. तुम्ही जाणो प्रॉफिट बेलम तो आयको नासलो. एक गाड उलोवंक लागले, ताका सांगूंक लागले, अरे तूं कितें कोत्ताय? God can use a donkey. But that donkey should yield to the Holy Spirit. That's why कोणाच्यान आपले वडपण दाखोवंक जायना. Nobody can boast. You boast in the Lord. You boast in the Holy Spirit. You boast in Christ. What God can do in your life. ऐकतात? होय brother. देवाक कशी महिमा मेळटली? देवाक कशी महिमा मेळटली? जेन्ना म्हजी कूड म्हज्या कुडीन म्हज्या पावरान म्हज्या शक्तीन जायना तें पवित्र आत्म्यान करूंक जाता. पवित्र आत्म्यान करूंक जाता.
हांव तुमकां कित्याक आयज उदाहरण दिता म्हज्या भयणीनो, कित्याक उदाहरण दिता, जेन्ना एक मनीस ट्रॅव्हल करता, तुम्ही 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 समजूंक जाय की हांव बिझनेस क्लास वचना, हांव फर्स्ट क्लास वचना, इकॉनॉमी वेता. तुम्ही जाणो इकॉनॉमी बसत जाल्यार 10 वरां 12 वरां बसूंक जाय फ्लायटीर. इकॉनॉमी तुज्यान तुका टॉयलेटात वचपाक ताका सगळ्यांक उठोवचें पडटा, क्रॅम्प जाता, थंयसर जागो पासून ना, पांय सुजतात एका जाग्यार बसून. हांवें चिंतलें म्हाका एक विंडो सीट मेळ्ळ्या, हांव थंयसर म्हजें कितें वाचतलो आनी हांव थंयसर न्हीद काडटलों. हांवें न्हीद काडली. पूण जाणें म्हज्या भयणीनो, दिल्ली पावता म्हणसर पांय सुजले, कित्याक मुवमेंट ना. हांव सदांच चलतां. 10 वरां एका जाग्यार बसून दुसऱ्यांक त्रास करूंक नाका म्हणून हांव विंडो सीट घेतलो. सुजले पांय आनी मोचे आनी पांय मोच्यांतले भायर येनात, कित्याक पांय सुजल्यात. पूण जाणें म्हज्या भयणीनो कितें केलें हांवें? दिल्ली 5 वरां आहली, मोचे काडले, सॉक काडले आनी चलोंक लागलो थंयसर. 1 वर चलोंक लागलो, थंयसर मेडिटेट करता. चलोंक लागलो, ब्लड सर्क्युलेशन जालें. 5 वरां जाता म्हणून गोंया पावता म्हणून सूज देंवली. आयज उठलो, सूज नाच, सूज गेली. जें करूंक जाय आसलें तें आयज केलें हांवें. इतलो आमचो देव बरो. नाजाल्यार म्हणजे म्हाका आतां ट्रॅव्हल केन्ना सूज जाल्या, पांय व्हडले जाल्यात आनी हें दुखता, आंग दुखता, थंयसर बाज ना, अशें बसून आनी अशें धरून म्हज्यान खूब एक्सक्यूज दिवंक जाता. पूण म्हज्या भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मा तुका शक्ती दिता, when he is giving you the strength, he is giving you the wisdom, he is giving you the courage, he is giving you encouragement, I have to depend on him. I have to depend on Holy Spirit. खूप फाटी आमी म्हणटा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. पूण पवित्र आत्मा येता तुज्या आदाराक जेन्ना तुजी कुडीन तुका शक्ती आसना. Don't give credit to Holy Spirit when you are doing it with your strength. Give the credit when you have failed. जे भाशेन ती बाय पेट्रिशा जाणें, नॉनीची भयण, दोतोरान सांगलें तिका गो टू पेलेटिव्ह केअर, आमच्यान कांय करूंक जायना. तेन्ना देवान कितें करूंक जाता? जेन्ना मनशांक करूंक जायना, म्हाका करूंक जायना, तेन्ना देवाक करूंक जाता. पूण म्हाका भावार्थ हा गाय, म्हजो विश्वास पवित्र आत्म्याचेर हा गाय, म्हजो भावार्थ त्या उतराचेर हा गाय. Why am I I'm just saying, Holy Spirit, Holy Spirit. When will the Holy Spirit show his glory? When I come to the end of myself. I got that? When I come to the end of myself, then Holy Spirit can come. Holy Spirit cannot come when you are filled with yourself. ताका जागो आसचो ना तुज्या जिवितान. He cannot come inside a person when you are filled with yourself. You have to empty yourself for the Holy Spirit to work, so that he will get the glory. आता हांवें केलें, हांवें मागणें केलें, हांवें अशें केलें, हांवें तशें केलें, हांवें अशें केलें, तुवें कांय करूंक ना, तुका कांय करूंक जायना. तें पवित्र आत्म्याच्या आदारान केलें तें. कित्याक आमचो दुस्मान इज सेल्फ. देखून जेजू म्हणटा, आपले खोशेची वाट सोडीत जाल्यार आपलो खुरीस उखलतलो. म्हणजे कितें खुरीस? हांवें तुमकां सांगलां खुरीस म्हणजे कितें तें. कोण म्हाका सांगूंक शकता आमचो खुरीस उखलपाचो म्हणजे कितें तें? वॉट इज द मिनींग ऑफ कॅरिंग वन्स ओन क्रॉस? कोण म्हाका सांगूंक शकता? हांवें शिकयलां हें. आमचो खुरीस उखलचो म्हणजे कितें? कसलो खुरीस म्हज्या भयणीनो? Denying yourself. Denying yourself by Jonina is the first part. Second part, ताणे आपणाची खोशेची वाट सोडची. फर्स्ट पार्ट, आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. खुरीस उखलचो म्हणजे कितें? Anybody? The trials and temptations. What is All the खुरीस? What is the meaning of to carry one's own cross? जे आमचे प्रॉब्लेम्स आहाय ते सगळे घेऊन जेजू फाटल्यान वचपाचे.
हांवें कितें शिकयल्लें तुमकां खुर्सा विशीं हांवें शिकयल्लें आमचो खुरीस उखलचो म्हणजे कितें खुरीस कितले कितले पाठ आहा खुर्साक 2 पाठ आहा एक Two वयर part. ते सोकला पर्यंत आनी एक Vertical and वर्टिकल horizontal. अँड हॉरिझॉन्टल सारकें Yes. होय. वर्टिकल म्हणजे कितें हॉरिझॉन्टल म्हणजे कितें व्हॉट इज द क्रॉस relationship जेजूक बाय फ्लावी आमगे- येस टेल मी समथिंग यू आर सेइंग आमगे रिलेशनशिप आमच्या लोकांकडे आणि वर्टिकल इज देवाकडे. So vertical is with God and horizontal is Us. people Yes, yeah. with लोकांकडे लोकांकडे ऍब्सोल्युटली म्हणटच आमचे वर्टिकल रिलेशनशिप सारखे ना जाल्यार इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द हॉरिझॉन्टल Praise God. सो नेवर ट्राय टू फिक्स द हॉरिझॉन्टल फर्स्ट ऑलवेज फिक्स द वर्टिकल फर्स्ट आम्ही जेन्ना देवाचे उतर कोत्ता आम्ही पाळटा जे पवित्र आत्म्यान आमकां सांगलां कितें कोणें सांगलें कोणें कितें सांगलें देवाचें उतर पयलें कोत्ता आय कीप गॉड्स वर्ड एज माय हायेस्ट अथॉरिटी जेन्ना हांव देवाचें उतर पयलें घट धरता पयलो जागो दिता जाणा म्हज्या भयणीनो त्रास म्हज्या हॉरिझॉन्टल म्हज्या भाव भयणां बरोबर शेजाऱ्यां बरोबर सोयऱ्यां बरोबर आसत जाल्यार हे हांव हो संबंध म्हज्या देवाशी घट धरता म्हणून हे सगळे त्रास जे आसात ते बट हॉरिझॉन्टल ते सगळे त्रास पयस वेतले सो वेन आय फिक्स द वर्टिकल डिमेन्शन फर्स्ट ऐकात खुर्साक कितले पाठ आहात वर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल सारखे वय ब्रदर आमचो संबंध जेन्ना देवाशी घट आसता कसो आसतलो जेजून कितें सांगलां आमकां तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार आमी कितें करूंक जाय जेजूचो मोग करता जाल्यार आमी कितें करूंक जाय तेगे आज्ञा सेल्फ पाळप. डिनाय कर I कुशेची have वाट to- सोडची ना हांव जेजूचो मोग करता जाल्यार कशे भाशेन हांव जेजूचो मोग करता ओके तो कितें सांगता तें करप. रिलेशनशिप ताचे उतरा प्रमाणे चलोंक न्ही ओके जॉन 14:23 पुट जॉन 14:23 आमी जेन्ना पळय देव आमचो मोग करता पूण हांव देवाचो मोग करता काय देव सगळ्यांचो मोग करता कित्याक देव मोग पूण हांव कसो मोग करता देवाचो लुक एट वर्स 23 जेजून ताका प्रतिपाल केलो म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतेल्यो आनी तांचे सोवें तिकान करतेल्यो म्हणटो जेजू कितें आमकां सांगूंक सोदता आमी जाणो देवाच्या उतरा प्रमाणे की देव जावन आसा मोग गॉड इज लव देवान आख्या संवसाराचो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो जॉन 3:16 गॉड सो लव द वर्ल्ड दॅट ही गेव हिज ओनली सन ते बरें आहा आमी देवाचो मोग अनुभवलो पवित्र आत्म्या उदेशी आतां म्हजी जबाबदारी ताचो मोग करपाक ताणें मोग दिलात म्हणून आनी हांव ताचो मोग कसो करता ताचें उतर हांव सांबाळटा हांव ताचें उतर कोत्ता हांव फकत आयकता जाल्यार आनी तें उतर पाळिना जाल्यार हांव कितें करता हांव म्हाकाच फटयता जाकोबाचो पयलो 22 म्हणटा फकत उतर आयकनाकात उतर पाळात बी डुअर्स ऑफ द वर्ड कित्याक जो कोण उतर आयकता पूण उतर पाळिना तो कितें करता आपणाकूच फटयता जाकोबाचो पयलो 22 म्हणटच जेजू म्हणटा तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजें उतर सांबाळात आतां जाकोबाचो पयलो 22 कितें म्हणटा तुमी तुमकांच फटयनाकात पूण जें उतर आयकतात तें तुमी उतर तें सांबाळात सो इफ यू आर अ डुअर ऑफ द वर्ड तूं आतां देवाक दाखयताय की तूं ताचो मोग कोत्ताय म्हणून सारकें म्हणटच जो कोण देवाचो मोग कोत्ता जो कोण ताचें उतर सांबाळटा
ताजो संबंध देवाशी कसो आसतलो खुरीस वर्टिकल डायमेन्शन ताचे वर्टिकल डायमेन्शन देवा बरोबर संबंध कसो आसतलो घोट आसतलो की ना will the relationship of a man or a woman who's doing the word of God will his relationship with God be strong or not Yes, होय होय ब्रदर. म्हणटच जो कोण उतर सांबाळटा ताचे वर्टिकल डायमेन्शन सदांच घट आसता कित्याक देव ताचे कडेन उलयता तो तो देवा कडेन सुपर मार्केट खंय सायबा आतां म्हाका त्रास आहा सायबा म्हाज्या घरान त्रास आहा सायबा म्हज्या काजारी जिवितान त्रास आहा जेन्ना प्रॉब्लेम आहा तेन्ना देवा कडेन येतात पूण ताचें उतर सांबाळिना ताजो वर्टिकल डायमेन्शन कशें बरें आसतलें आसचें ना सो वर्टिकल डायमेन्शन टू बी स्ट्रॉंग वर्टिकल डायमेन्शन घट जावपाक हांवें तें उतर सांबाळपाक तें उतर हांवें करपाक टू बी अ डुअर ऑफ द वर्ड इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट पूण जेन्ना हांव देवाचें उतर पाळटां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतां आतां बाय डिफॉल्ट माय वर्टिकल डायमेन्शन विल ऑल्सो बी वंडरफुल जेजून आमकां कितें सांगलां आपल्या खोशेची वाट सोडूंक जाय आनी ताणें आपलो खुरीस उखलूंक जाय हो खुरीस जावन आसा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हो जावन आसा म्हजो खुरीस आनी पेलो तुजो आसत तुजो दुस्मान पर्यंत पूण तूं देवाचो मोग अणभवला म्हणून तुज्यान तुज्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता हालेलुया हालेलुया. कळ्ळें म्हज्या भयणीनो कित्याक म्हजो दुस्मान मासा रोगतानूय तो म्हाका त्रास करता तो म्हजो शेजारी तो म्हजो गोरकार ते म्हजी बायल ते म्हजो चलो ती म्हजी सासूमाय ती म्हजो दुस्मान न्हय तांचे भितर जो आत्मो आसा पूण हांवें देवाचो मोग अणभवला म्हणून हांव तांकां मोगान चलतां हांव आतां मोगान हांव जियेतां ती म्हाका कितलें वायट म्हणूं कितलें वायट करूं हांव ताचे बरोबर मोगान चलतां कित्याक हांवें देवाचो मोग अणभवला म्हणून जो मोग देवाचो म्हाका मेळ्ळा म्हणून हांव देवाचें उतर सांबाळटा म्हणून म्हज्यान आतां म्हज्या पेल्याचो आनी दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाय जेजू म्हणटा जो कोण आपल्या दुस्मानाचो मोग करता तो देवाक दाखयता की तो खरेपणी देवाचो चलो देवाची चोली म्हणून दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड When you love your enemies, you prove to God that you are a child of God. तुम्ही जाणो खंयसर बरयलां जेजू कोण म्हाका सांगूंक शकता कोण म्हाका सांगता बरें घालया मातवाचो 5वा विसवर Matthew 5. Yes. Which one, brother? वाडी वर्ड खंयची ब्रदर? घालता ओके. Matthew 5:44 to 45. वाचूया 44. पूण हांव तुमकां सांगता सोर्गींचो तुमचो बाप आपलो सूर्य वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता देखून तुमी ताची भुरगीं जावच्याक तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितेल्या पासत मागात. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया Praise होय God. तो कितें म्हणटा तांची भुरगीं जावच्याक कोणाची भुरगीं जावच्याक सोर्गींच्या बापाची भुरगीं जावच्याक तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात कोण म्हाका त्रास करता जाल्यार कोण म्हाका पिडापीड दिता म्हज्यान तांचे पासत मागणें करूंक जाता म्हाका जाय दांडो तांच्या तकलीचेर मारपाक
म्हज्या मनशाच्या सैमान म्हाका असल्या लोकां बरोबर संबंद नाका, ताका बरें करूंक नाका. पूण जेजू म्हणटा तुज्या दुस्मानाचो पसून मोग करात, पिडाबीड दितात ताका ताचे पासून तुम्ही मागात. हे म्हज्या मनशाच्या सैमान करूंक जाता ना, फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान करूंक जाता. ओन्ली थ्रू द होली स्पिरिट. ऐकतात तुझ्या भाव भयणीनो तुम्ही? ब्रदर. इट इज सो इम्पॉर्टंट. या काळार, या निमाण्या काळार म्हाका पवित्र आत्म्याचो आदार जाय. कित्याक पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हज्या मनशाच्या सैमान करूंक जायना, ते फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान जाता. पळय म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां एक सांगता, कोण म्हाका बरें करता, कोण म्हाका बरें जेवण दिता, म्हाका लाग करता, ताजेर लाग करपाक सोंपें. ताका पवित्र आत्म्याची गरज नाका, ताका पवित्र आत्मो नाका. कित्याक तूं म्हाका बरें कर, तूं म्हाका एक लाडू दी, हांव तुका लाडू दिता. तूं म्हाका नेवऱ्यो दी नातालांक, हांव तुका नेवऱ्यो दिता. सारकें? वय की ना? होय. जेन्ना लोक तुका त्रास करता, तुजेर आड उलयता, तुका दुखयता, तुजे विशीं दुसऱ्या बरोबर म्हणटा, तो कोण रे, तो ब्रादर कितें रे, तो अशें शिकयता रे, तो तशें सांगता रे, अशें सांगता रे, तो कितें शिकयता रे, तो कितें सजमता रे. जेन्ना असल्यो खबरो आयकोन पासून तूं ताचे पासून मागणी करताय, ताका बरें करताय, जेन्ना ती त्रासाना तूं ताचे कडेन घरां येताय, तूं ताका बरें करताय, तूं कोणाक दाखयताय? स्वर्गीच्या बापाक दाखयताय की तूं खरेपणी आमी ताची भुरगीं म्हणून. देखून म्हणटा तांची भुरगीं जावच्या. आमी जाता भुरगीं, आमी अशी स्वर्गांतल्यान पडना ताची भुरगीं, आमी जावच्या. म्हणटा जावच्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमचो दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाय, जी आमकां पिडापीड दिता ताचे पासून मागणी करूंक जाय. आयज म्हज्या भयणीनो, न्हीदच्या आदी तुमच्या जिवितान सगलो लोक तुमचेर आड येता, तुमकां पिडापीड दिता, त्रास करता. तुमची फॅमिलींतलो लोक आसत, तांची नांव बरयात, तांकां पक्षियात आनी तांचे पासून मागणी करात. तांचे पासून मागणी करात आयज रातीक, आनी सदांकाळ सय करा. आनी तुमी दाखयतल्यात की तुम देवाची भुरगीं म्हणून. आर यू लिसनिंग? तुम्ही सगळीं आयकता कितें सांगता ते? कित्याक तांकां बरें करता, तांकां बरें करपाक एकदम सोंपें. संवसाराचो लोक अशें करता. तूं तांकां चॉकलेट दिली, ती तुका चॉकलेट दिता. तूं तांकां गाडयेन वते, मागीर ती तुका गाडयेन वतली. तूं कितें बरें करशी, ती तांकां बरें करता. पूण आमी जी देवाची भुरगीं, आमी जी जेजू क्रिस्ताचेर बावर जाता, आमी जी निमाण्या काळात पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलता, ती आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग पासून करतात. जेन्ना दुस्मान त्रासान पडला, आमी विसरता ताणें कितें केलां आमचेर हाडटें, आनी आमी तांकां वचून आदार करता, तांचे पासून मागणी करता, तांकां त्रासान ती भायर काडपाक आमी वावुरता. कित्याक आमी जावन आसा देवाची भुरगीं म्हणून. हालेलुया. थँक यू जीसस. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. आमी जेन्ना दुस्मान काय दोत्ता, आमी जेन्ना कोण आमचेर आड येता, आमी दुखता. पळय कोणें म्हाका कितें बरें म्हणलें, आमी येता ब्रादर सिस्टर हालू. कोणें आमकां कितें सांगलें आमच्या बऱ्याक, म्हाका दूख लागता. प्रायड इन मी सेज नो नो नो, हे म्हाका तूं तुज्यान म्हाका कशे भशेन सांगूंक जाता. पूण कोणाक मोग हा जाल्यार तो आपणा खिंच्या कोडे वेतोला म्हणटा, बाबा हे तूं सारकें करता आनी सारकें करीना, हांव तुका सांगता. पूण आमी कितें म्हणटा, म्हाका कित्याक पडला, म्हाका म्हाजी दुस्मान काय कित्याक, म्हजी आमिजात कित्याक पिडार करूंक जाय? हू वॉन्ट्स टू टेल समबडी द ट्रूथ? कोणाक जाय आपली आमिजात पिड्यार करपाक? कोणाक नाका. म्हाका म्हजो संबंद दवरपाक एकदम जाय. पूण शेकी भाव भयणीनो, ज्या लोकां बरोबर हांव संबंद दवरता पूण उतरान चलना,
ती शासनाक ह्या जाग्यार वेतली आनी आमी जबाबदारी जातली कित्याक आमकां जेन्ना देव पवित्र आत्म्यान सांगलें ताका सांग म्हणून तुवें सांगूंक ना तुवें फकत पॉप्युलर जावपाक फकत आपलो संबंद दवरपाक तुवें ताका जें सांगूंक जाय पवित्र आत्म्यान सांगलें तुका सांगपाक तें सांगूंक ना कित्याक तुवें म्हणलें त्या पाद्रीक सांगूं न्ही त्या ब्रादराक सांगूं न्ही ताका मोठभाशेक सांगूं न्ही पण आमी सांगची ना कित्याक आमी सांगीत जाल्यार ती म्हणटली आमचो समोर तुटो न्ही let that relationship break but God will be pleased with you. God will be pleased with you. आमी चिंता नाका बाबा आमकां नाका देखून आमी पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकून जे आमकां सांगता ते आमी सांगूंक गरजेचे. Yield to the Holy Spirit. Let the Holy Spirit use only your lips, your vocal cord, but let you be the voice of the Holy Spirit. आयकता म्हज्या भयणीनो तुम्ही आज म्हज्या रागार आसात तुमकां सांगता म्हणून जेजू म्हणटा जो कोण आपले खोशेची वाट सोडटा डायज टू सेल्फ आपलो खुरी सुकलता आणि ताच्या फाटल्यान येता तो आता कितें करता is able to destroy self. Self is our enemy. शेकी तिसरो जो दुश्मन हा तो जावन संसार ताजे विशीं आमी फुडल्या बुधवार दीस उलोवया कित्याक ताका वेळ लागतलो 10-15 मिनटांनी जावचे ना ऑलरेडी 8:20 जाली फुडले फावटी आख्खी क्लास संवसारा विशीं कित्याक हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो आमी अशा काळार हा व्हडलो दुश्मन पळय आमचे कडेन आमी आमचे दुश्मन जाता सेल्फ बिकम्स एनिमी पूण आमचे खोशेची वाट सोडून पवित्र आत्म्याचें उतर आयकून ताचें उतर पाळून तें जाता पूण संवसारा विशीं झूज करपाक सोंपें न्ही. तुका संवसारा विशीं झूज करूंक जाय जाल्यार तुका जॉन बातिस्ता भाशेन जावचें पडटलें. तुम्ही जाणो जॉन बातिस्तान कितें केलें तें कोण जाणो जॉन बातिस्तान कितें केलें तें म्हज्या भयणीनो कोण म्हाका सांगूंक शकता. तो संवसारा लोकां बरोबर जियेन आसलो तो ओराड्यान रावतालो तो कितें खातालो हनी आणि लोकस्ट एंड वायल्ड हनी. तो उठना बाजारान वचोंक जाय आतां नुस्तें हाडूंक जाय आतां मांस हाडूंक जाय आतां कांदे कातरूंक जाय फोंड मारूंक जाय जेवण करूंक जाय हें करूंक जाय मेजार घालूंक जाय ना 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 तो लोकस्ट एंड वायल्ड हनी खातालो तो संवसार सोडलेलो. He had never kept the world with him. आमी ह्या संवसारान आसा जाल्यार पळय हांव तुमकां ही शिकवण दिवंक सोदना कित्याक वेळ लागतलो फुडल्या बुधवारा आमी शिकतले रिगार्डिंग द वर्ल्ड इज अ एनिमी. पूण ह्या संवसाराचे आमी आमच्यान कशें झूज करूंक जाता कशे भाशेन आमच्यान एक जैती म्हूण जिवीत जिवंक जाता ताजेर आमी नियाळ करुया फुडल्या बुधवाराक. आमेन आमेन. आमेन. जेजू कारगांव जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. प्रेज जीसस. Praise God. I'll do the closing prayer. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ऑर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू हे वेळा पासत ऑर्गां तुका पाव विन्संटा पासत ही शिकवण ताणें आमकां दिल्या ती आमी गोट आमच्या काळजान रिगोवन दवरूंक आनी ताणें कितें सांगलां तें आमी वेव्हारांत घालून आमकां आदार दी पवित्र आत्म्या. ह्या निमाणो काळ लागीं पावला तेन्ना आमचें मन आमी संवसाराचेर वस्तूंचेर न्हय पूण बोगोर आमची चोत्राय आसूंक गरज सासणाच्या जिविताचेर सासणीक सूख भोगूंक
आनी देवाच्या उतराक आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवंक एकदम गरजेचें. तेन्नाच आमच्या जिवितांत बेसांवां आनी बरेंपण घडोवन येतलेंच. अर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. ह्या काळार आमी पवित्रायेन जिवंक चड गरज. देवाक मानता तें जिवीत जिवंक आमी आमची सदांकाल ही चाल आसूं दी. आमची कूड दोमावन दवरूंक आमकां पवित्र आत्मो दिला. ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी चड आनी चड बरें करीत रावंक, दुस्मानाचो मोग करूंक तूंच आमकां घोटाय दी पवित्र आत्म्या. जायतें कितें आमच्या जिवितांत उप्रासतात तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां सांगात दिता. तो आमकां सुचयता आमी कशे तरेन बरें करीत रावंक जाय. आमचेर जायते दुस्मान उप्रासतात पूण हो पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा तो बोलिश्ट. तो आमकां केन्नाच सांडिना पूण आमी ताचेर पातयेवन रावंक, ताचेर रिलाय करूंक एकदम गरज. अर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू आबा फादर, थँक यू जीजस. हे मागणें हांव कोत्तां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.